स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे अपत्यापरी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। सगळे श्रोते जनांक तांच्यांत आशिल्ल राम तत्वाक तांच्यांत आशिल्ल समर्थ तत्वाक समर्थ दास्य भक्तीक सगळ्यांक हांव नम्रपणाने वंदन करता नमस्कार करता आनी प्रार्थना करता तांगेली की आयचे विवेचन वमटें कोन्न जावन सगळ्यांक कळशी जावो देवा हां गहन विशय आस तेमी ती म्हाका अनुभव कमी आनी तुमी समर्थ गुरू बशील आसत जाल्यार मी म्हाका काळजी ना तरी तुमी कोरोन घेयाती ही एक प्रार्थना करता। आनी आतां सूर करूया। पयले मना श्लोक। आजी 119 श्लोक 119th। आता हांगा नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी हे दशक चालू आस म्हळ्यार ही शेवटची लायन ताजी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी म्हळ्यार देव हो भक्तागल इतलो अभिमान आसा देवाक की तो केन्नाय भक्तागल उपेक्ष करना। ताका कसले अडी अडचणीक तो येवन पावता। तो कोण कोणा पावलो हाजे तांणी लिस्ट दिल्या। बरे चेडवांक कोणी पावता एक सांज चेडू धुरू लेकरू बापडे दैन्यवाणे
तांतू ते धुरू लेकरू म्हळ्यार ध्रुवाक आमी ए बच्चू म्हणटात न्ही, तशी ध्रुवाक तांणी आपयलें धुरू कितले प्रेमाने लेकरू तें बापूडे असो दीनवाण जाल्या. हां, खंयचे वयांत ताणें गोमटे करून खेळका की हें करका की मजेंत रावका की तसले हां तूं पाप ताका वनवासांत वचका पळया कल्या म्हळ्यार तागल हक्क मेळोवचे खातीर. हांगा आत्मतत्व हाजे आमकां प्रचिती येता की आत्मतत्व मेळोवच्याक वयाचें हें ना, वागण्याचे कले ना, कसले ना, फक्त शरणागती आनी भक्ती आनी त्या परमेश्वराचेर प्रीती. मुख्य म्हळ्यार गुरुतत्वाचेर प्रीती. गुरूंगेले कितले गोमटे म्हळ्यार अशी खरेंची आतां आमकां हें दिसता की कोणाक तांणी तारले ते अंबर ऋषीगेल शाप भोगच्याक 10 पंत जन्म घेतलो आनी कितले नमन्याचे कश्ट सहन केले. कृष्णान तरी कृष्णावतारांतू रामावतारांतू कितले नमने कश्ट सहन केले. तशी ध्रुवा खातीर तांणी कितले हें केलें. पशुक थाई गजेंद्रू म्हळ्यार हस्तेक सुद्दां तांणी ते पावले. अशें म्हणनी का हो पशु सम. तशी आत्ताच श्लोकांत तांणी सांगल्या अजामेळ पापी तया अंत आला कृपाळूपणे तो जनी मुक्त केला अनाथासी आधार हा चक्रपाणी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ. मंडळी, अजामेळ नावाचे एक एक्च्युली ब्राह्मण पुत्र तो जाल्यार कल जाता चेडवांक जन्म दिल की नुसते संस्कार घरांत मेळेल जाल्ले. त्या चेडवांनी भायर वचना पण तांकां खंयची खंयची संगत मेळटा ताचेर अवलंबून आसता की तो कशी करता म्हूण, हय की न्ही. तर तागल जेन्ना अंत जालो, तो जेन्ना व्हड जालो तावळ ताका वायट संगत लागली आनी नाक्क जालेली व्यसन लागली. पापी जालो, पाप केलें मस्त म्हळ्यार वेश्यांक गेले थंय वेश्यागमन आनी करचें, गणिके गेले हांत वचून सगळे आशिल्ले नाशिल्ले पयशे लुबाडले, सगळें केलें, मस्त नमने त्रास दिलो आवस बापूंक. जाल्यार ताका 10 चेडवां जालीं, बायल आशिल्ली तरीकय त्या गणिके पांया मुळां वचून पडचें, असले नमने पाप. तरी कोण की ताका सुचयलें अरे तूं ब्राह्मण आगल चेडूं, अशी कल्ल्याक केन्ना तरी तुगेल तोंडान थंय देवाल नांव घे, कल करूं मोल देवाल नांव तोंडान तूं येना म्हूण. तावळ तें सुचयतल्यान म्हळें तरी अशें करी तुका सगळ्यांत प्रीती कोण आस. तर तो म्हणालो आपणाक आतां गणिकेक सांगात राबता खंय जाल्यार म्हाकाय गो तशी वायट संवय आसा म्हणून, पण ती वचना. पण सात्वीक प्रेम मगल चेडवांचेर आसा. तरी अशें करी 10 चेडवां ताका, तर त्या सान्न चेडवाक तूं नारायण म्हूण नांव दवरी. म्हळ्यार ताचेर तुगेली इतली प्रीत आनी माय आसा न्ही की तूं घडये घडये नारायण नारायणा नारायणा म्हणून तागेलें नांव देवालें नांव आयतेच तुगेल्या तोंडान तान येतलें. थोडी पुडी पाप धुवन वचो ती तुका त्रास जायना म्हूण. हो म्हणालो आनी तशीच ताणें नारायणा नारायणा म्हणून सुरू केलो. तरी शेवटी तागेलें आयुश्य खर्चलें ज्या वेळी अंत लागी आयलो तावळी तागेलें लक्ष नारायण खंय वचूला नारायण खंय वचूला म्हूण. तावळ ताका कळ्ळें की त्या नारायणा पेक्षाय आनी व्हड नारायण आसा जो त्या नारायणा मागशी ताका तो नारायण दिसच्या लागलो. म्हळ्यार सतत आयुश्यभर ताणें नारायण नारायण म्हळेलें न्ही, तावळी दोळ्या मुखारी तो श्री हरी ताका दिसच्या लागलो आनी ताका भयंकर त्रास जावच्या लागलो. म्हळ्यार कल जाता आमी क्रिकेटांनी पळयतात न्ही मॅच रात्रीचें ताजें हें आसता अवलोकन, तावळे हायलायट्स दाखयता ती. मृत्यू वेळा तशें न्ही, मृत्यू वेळा हायलायट्स दोळ्या मुखार येनात, लो लायट्स मुखार येतात. तरी आपणे कसली पाप केली सगळे नदरे सुमार येवच्या लागले ताका मुखारी. कल करतलो नारायणा म्हाका सोडय रे, ह्या पापांतल्यान सोडय रे, म्हाका मुक्त कर रे, हांव आनी म्हाका जन्म नाका, हांव आनी तशें करयच ना, म्हाका क्षम करी, म्हाका पश्चाताप जाला. मस्त रडलो.
ताका कसले करूं जायनाशिल्ले, मनांत तोंडांतले भाव सुद्दां अशी शब्द सुद्दां उच्चार जायनाशिल्ले ताका, तितलो मोरू पळयलो जाल्यार ताका दोळ्यांतल्यान घळघळ अश्रू. आनी तो त्या नारायणा मागशी तो नारायण उबरला श्रीहरी पळयता आनी हे श्रीहरी म्हाका वांचय म्हणून तो नारायणा करता. तावळ तसले अजामेळ इतले पापी, अजामेळ पापी तया अंत आला, कृपाळूपणे तो जनी मुक्त केला. ताका सुद्दां कृप करून देवाने ताका सद्गती दिली. इत्याक तरी अंतिमती सा गती खे. अंताक तुमकां जी मती जाता तशी गती जाता. तावळ तुमी कदाचित म्हणशात अंताक नवें, आत्तां धरून कल्या करचें, आतां धरून नारायणा करची कसली गरज आसवे. मरचे वेळार म्हणल्यार जाल्यार न्ही, जाल्यार आमगेलो अंत केन्ना जाता हें गोत आसवे आमकां ना. खंयच्याय क्षणाक येवचें शकता, आमकां तें गोत्तू ना. म्हणून आतां ते बऱ्या मनशान सांगिल्लें आयकून नारायण म्हूण चेडा नांव दवरलें, नारायण नाम घेता रावलो, वॉटेवर कसली जावो जाल्यार ताका थोडे पुण्य मेळ्ळें. आमी अंतकाळार घेवया म्हळ्यार आमी आयुश्यभर ऑफिसां वतालीं, सय केल्यो. आतां एक बँका चॅकार सय करची म्हळ्यार एक परत येता सिग्नेचर डिफर्स म्हणून. कल सांगचें, बँकांत ऑफिसर म्हणून काम केलें, अख्खा वेळ सयोच केल्यो आनी सय सुद्दां आतां जमना म्हळ्यार हात थरथरता. तावळी जर नाम आमी आतां घेयनीची तरी अंती खंय नाम येतलो तोंडांत थांबून त्या वेळार लो लायट्स दिसता, ती कलकल केल्लें, कोणाक त्रास दिलो, कोणाक हें केलें तेंच दोळ्या मुखार येता. तशी जावं न्ही म्हणून त्या नाम घेवची इतली प्रॅक्टीस जावंका की आमी त्या यमाक चॅलेंज दिवंका, हे यमराजा तूं केन्नाय यो, तूं कल्ल्याक लोक भिता ती म्हूण म्हाका गोत ना, जाल्यार तूं केन्नाय यो, हांव तयार आसा. आनी कल्ल्याक म्हळ्यार मगल देव मगल सांगात आसा आनी तुवंय एक देवूच दिसता म्हाका. तूं सुद्दां मगल उद्धार करी ह्या शरिरा त्रासांतून हांतान, हांव बिलकूल भिना. इत्या म्हळ्यार देव मत सांगात आसा. अंती कल खातीर हें जाता, आधार दिसता चक्र पाण्या गेलो. आमी जेन्ना फॉरेनान तूं हांगा थंय वतात, गोतना ती जागेर वतात, पयलीं पंत वता ती, कोणाचेर तरी विश्वास दवरून वतात वय की न्ही. आनी ती आमकां तारता. ती आतां मगल भावाल घालून अमेरिके वचुली तरी ताका कळयल्लें आमी येतात म्हणून, तिकीट काडलेलें तरी कसले गंध ना आमकां. ते खंयचे प्लेस, कशें कितली थंडी गरमी कसले लागता थंय कसलें गोतना. आमी तरी कोणकी म्हणाले रे तूं चेडा घेवन वतस न्ही गो, आमी सुकी मिरसांग आनी कसली घेवन वचुलेली. ते व्हरू दितात की ना म्हूण सुद्दां विचार कर न्ही. नशीब त्या वेळार इतलें स्ट्रिक्ट नाशिल्लें, व्हरू दिलें तरी अप्पीन मिडी लोणचें आतां थंय सगळें मेळटा. तो म्हणाल अगो कसलें हें हांगा पुरें मेळटा, तुका आत्तां हाडून दाखयता हें कल्ल्या घेवन आयल्या म्हणून. कल्ले गोतना, तितलें गोतना जाल्लें तो गांव कल म्हणून गोतना. खंय आमी वच्चें आसा ती तें घर कशें आसा, थंय कशी आमकां साध्य जातली की ना, थंय आमी वेदर वील बी एबल टू एडजस्ट ऑर नॉट कसलेंय गोतना. विमानांत सुद्दां पयलो प्रवास आशिल्लो आनी तोवय इतलो धूरचो प्रवास, जवळ जवळ 24 तासाचो. प्लेन्स बदलून वचुली आमी तशी. जाल्यार कसली आमकां खात्री आशिल्ली की आमकां घेवच्याक पिकअप करूंक मगल भाव येवचो एअरपोर्टार आनी कड्डेर सगळें ताका सरेंडर. तो कल्ले म्हणटा तशें करचें, तो कल्ल दिता तें खावचें, तो कल्ले हें करता तशें आमी वागचें, तो कशी सांगता तशें करचें. आमगेलें मात थंय वापरचें ना. मेन दुकान बाजू दवरचो आनी तान्नें कशी म्हळें वी हॅव टू एडजस्ट, येस वी हॅव ओनली टू एडजस्ट. तर असले वेळार कल जाता तांगेली खात्री आसता आमकां. तशीच आनी एक उदाहरण दिता की आमी ट्रेनान विरार हांगा खंय चर्चगेट थावन विरार ट्रेनान चोण येताली अंधेरी मध्य स्टेशन. तावळ अनुसंधान आमगेले घेतली धांवन ती गाडयेंत रोडां दोन चडटाली आनी एक आमगेले ठरावीक जाग आशिल्ली आमगेले ग्रूप, थंय धांवन वचून पळयलें आमगेले 6 जाणांक ग्रूप जाल्यार तेग जाणांक जाग मेळटा इतलें धांवन सुद्दां. बाकीच तेग जाण सामान वयर ते शेल्फार दवरचें आनी बसचें आनी ही गप्प मारतात म्हळ्यार ही कोणाक दिसता ही विसरली की कल्लें म्हण हांकां खंय उतरचें आसलें. जाल्यार मज्जा आसली, म्हाका मद्य उतरचें आशिल्लें गोत आशिल्लें
मदें मदें स्टेशन आयलें की पळयतालीं मस्त जाण सामान दवरतात न्ही, आमगेलें सामान समज की ना तें एक पळोवचें अनुसंधान म्हळ्यार, आनी दुसरें वांकून पळोवचें खंयचें स्टेशन आयलें, मगल स्टेशन कितलें दूर व्हरलें हें, तरी अंत लागी आयलें री हें आमी करका हां. आनी तेवें एक बँड्र वचूलें फास्ट ट्रेन, बँड्र वचूलें की फास्ट ट्रेन अंधेरी राबना, अंधेर राबता एकदम मध्य स्टेशनार राबना. बाय म्हळें मगल सामान घेतलें आनी वचून हांव त्या गर्दींत राबली. कड्डेर हांवें निलकून सुद्दां पळय न्ही की कोण म्हाका शिकल करता. तावळी कसली खंत ना, कसलो बेजार ना, आरामांत राबली. हें कशी साध्य जालें? इत्या म्हळ्यार देंव ना पडे म्हाका नक्की गोतोसो की हांव खंय वचचें. मगल घर एक फिक्स आशिल्लें, म्हाका त्या घराच रस्तो गोतोशिल्लो आनी मगल घर म्हूण म्हाका थंय री घेसो हें गोतोशिल्लें. बरोबर. हांगा तशें न्ही, हांगा मृत्यू वेळार आमी त्या अमेरिके वचून भावाचेर कशें डिपेंड जालें की तशें आमी त्या परब्रह्माचेर, त्या परमेश्वराचेर, त्या श्रीरामाचेर डिपेंड जावंक, आपल्या गुरूचेर डिपेंड जावंक. लोक म्हणटा ती तुमी आयली एकलीची आनी वतना तुमी एकली वच्ची आसत. आमी आयली एकली आसच्या फाव आसत. वी डिडंट हॅव एनी चॉयस. आम चॉयसन नाशिल्लें आम कोण पेरंट्स कसले खंय उपजल्लें कळ्ळें ना. आमगेल पूर्व संचिता प्रमाण आमगेलो जल्म जालो जाल्यार आमकां चॉयस आस की आमगेल गुरूंगेल सेवा करून त्या गुरून आम सांगात येवका हें, आनी ते येतात कळ्ळें. म्हळ्यार ते परब्रह्म आसा, ते सगळे कडेन आसत. कितले जाण मेलेले तर प्रती एकल्याक साथ दिवच्या ते येवच्या शकतात. आतां कोरोना म्हणून इवन ते मयटाकणी वचूल्यार सुद्दां अमूक कितले एक जाणांक वचूं दिता ती हें, थंय तशें न्ही. गुरू सगळ्या सांगात येवच्या शकता जाल्यार कसली जाय आमकां, तांगेली प्रीत जाय. हां, तांणी आमचेर प्रीत करचे पेक्षा आमी तांचेर प्रीत कितली करता ती, आमी तांचेर संपर्क कितले दवरता ती, आमी तांचेर भक्त कितली तांगेली जाता ती, हाजेर अवलंबून आसा ती आमकां कशी साथ दिता ती. पळय की न्ही. तशी हांणी सांगल्या अजामेळ पाप आशिल्लो जाल्यार ताका ते लो लायट्स दिसचे लागचे भितर ताणें आकांत केलो देवा नांवाने, नारायणा म्हाका सोडय, नारायणा म्हाका सोडय रे. आनी तो नारायण चल्ल्या हाज्यान सुद्दां ताका तोंडान नांव आयलें आसतलें, म्हळ्यार प्रॅक्टीस जालें ताका तें नांव घेवन घेवन, बरें जालें एकलेकांनी. आनी तो नारायणान ताका सोडयलें. आनी कृपाळू परमेश्वर कशें आस, कृपाळ आस, दयाळू आस, हां, सहनशील आस, अपराधांक क्षमाशील आस, तो शांत आस, शांतीक शांती शांती म्हळ्यार कळ्ळें की क्षमाशील, क्षमाशील आस तो. तर असले वात्सल्यमय आस. कोणाकय कळ्ळें हें जाल्यार तागेल अंत थुट्टा ती देवागेली. अयो देवा हांव कल्ल्या मगल विचार करना. इत्या म्हळ्यार तांगेल कले प्रोटोकॉल्स आसता ती, आमी तांकां आपय शिवाय ते येना ती, तांकां येवचें जायना, तांगेले ते रुल्सा अगेन्स्ट आसत, तेमी ते येना ती. जाल्यार थोडे पुणी आमी एक पावल मुखार वचूल्यार 100 पावलां मुखार येवन ते आमकां मदत करता, तेणें आमी सद्गती दिता ती. तेमी तशी जर केल्यार नामस्मरण आनी अनुसंधान. अनुसंधान म्हळ्यार तावळ दाखयले वर आमगेलें खंयचें स्टेशन आयलें. मसण म्हणटा ती म्हाका कोणकी विचारलें की तूं नाम घे गो म्हणून म्हळें, नामस्मरण करी. हांव एक प्रश्न विचारवें म्हणून म्हळें तांणी, शिवांगी पाची हांव एक प्रश्न विचारता कल्लो तरी शो करून हांव नाम घेता म्हूण नाम घेतल्यार मात्र तें आसवें ना, कल्ल्या वेल्यान हांव नाम घेना म्हणून विचारलें. कळ्ळें. आतां कल्ल प्रूफ, कल्ल्या वेल्यान नाम घेना हांव घेता, तरी कल्ल प्रूफ म्हळ्यार हांव म्हळें तें कोणाकय दाखोवचे खातीर घेवचें आसना. जाल्यार तुवें स्वताले विचार करचो की तुगेल मनाची अस्वस्थता कितली कमी जाल्या, तुगेल मनाक कितली शांत दिसता आसत. कसले प्रसंग आयल्यार आर यू एबल टू टॅकल इट, तूं तटस्थ जावन ताजेर विचार करून कसले स्टेप्स घेवचे शकतले शांत चित्ताने. हां, की एकदम पॅनीक जाता आनी चिडचिडता आनी कोपता आनी हें करता, नर्वस जाता, रडता. हां, ताच जर तूं कशी की जें तूं नाम घेता वय की न्ही. म्हळ्यार कळ्ळें की आमी नाम घेतलें, यांत्रीकपणे घेतलें. ऑफिसा वच्चें स्वाम्यांनी 2 माळ करूंक सांगल्या, ती न्हाल्ली 2 माळ समकून केल्यो. ताजे नंतर त्या परमेश्वराल उगडासू करचो ना. म्हळ्यार सगळो दिवस आपणाल चेडम, आपणागेल ऑफिस, आपणाल काम हेंच थोडो वेळ
जेवचे वेळार जेवचे पयले एक क्षण तागेलें नांव घेत. संधी काल म्हणटात ताका. संधी काल म्हळ्यार दोन प्रसंगा मध्येच थोडो काळ आसता, 2 क्षणांचो, त्या वेळार तागेलें उडास करात. हां, म्हळ्यार कळ्ळें जाता एक भुमिकेंतल्यान दुसरे भुमिकेंत वतना मन शांत जाता. हांगाचे वड्याचं तेल वांग्यावर म्हणटा ती तशी एक बॉस लोक घरान बायलेचेर कोपून येतात आणि ऑफिसांत येवन तांगेल हातांत काम करतल्यांचेर वस करतात. कळ्ळ्याक की ती मानसिकता ताका थंय घेवन येतात ऑफिसांत आनी वद्रता ती. तशें करचें ना. ऑफिस घरांत हाडचें ना, घर ऑफिसांत हाडचें ना. थोडे प्रोटोकॉल्स आमी जर सांबाळले न्ही तरी प्रपंचूय गमटो जाता आनी परमार्थूय बरो जाता आनी सतत हे नामाची प्रॅक्टीस जाता. प्रत्येक संधी काल आयलो 2-2 मिनटां मस्त घेवंक म्हणना. आमी कशे आंकडे मोजतात न्ही, म्हणटात कोप येता म्हण दिसली की 1 ते 100 आंकडे मोजत. कळ्ळें? श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणटा अशें. तो कोप कोणें आमकां समजा वाटेल तशी उलयता आसत. हां, आमी आमगेलें नाम अंत रमल्यार तें मनांत नाम चलता जाल्यार मी थोड्यान म्हूण का म्हणना. ताका कळना सुद्दां यू प्रिटेंड. हांगा नाटक करात न्ही. नाटक करचें हांव समज आयकत आसता तुल्या म्हणून आय एम एटेंटीव जाल्यार आमगेलें पुराय लक्ष आमगेलें हालें तर मनांत थंय शांत कांय ना. झगडतलो मनुश्य कितले वेळ झगडटलो, गप्प जातलो. थोड्या वेळान शांत जातलो तो चिकल. मागीर झगडच्याक सुद्दां एनर्जी लागता. तितली एनर्जी कोणा लागीं आसना. कळ्ळें न्ही? तर ताजे खातीर तर पापी म्हणटात न्ही तें अंत सम जावचे खातीर आमी देवाल नांव घेवंक. तरी मात्र आमी भक्त जावंक देवाल. कल्ल्याक तरी वतना खंयचे क्षणाक आमगेलो अंत येत कळना. तर त्या वेळार आमकां प्रत्येक क्षणाक जर आमगेल्या मनांत तें नाम आसलें धक 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 करून हां तरी ते हनुमंत त्या दीस सांगलेली बरी. हनुमंत आमी मनाने विचार करतात. नाम घेतना मस्त विचार येता ती म्हणटात. विचार म्हळ्यार खंयचे विचार येता ती 10 दिशांचे विचार आमगेल्या मनांत चालू आसतात. मन ही शक्ती आसा खरें म्हळ्यार ताणें आमकां नाम घेवच्या हेल्प करता. तर तें मन मन तो 4 दिशा फिरे. हां, जीभ फिरे जिवा फिरे मुख माही जाल्यार मन तो 4 दिशा फिरे ये तो जप नाही. तुलसीदास सांगतात हाका जप म्हणना ती. तर खंयची 10 दिशा आसा ती पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ती एक जाली. आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य ते 8 जाले. वयले स्वर्ग तो पाताळ आकाश आनी पाताळ 10 दिशा जाल्या. तसल्या वेळार साधक चिरंजीव साधक कोण तर हनुमंत. एक क्षण तागेलें ध्यान करात. हनुमंता म्हाका मदत करी. तरी तो म्हणटा तो 11 रुद्र तो आमकां 11वी दिशा दाखयता. तूं 10 दिशांनी तुगेलें मन फिरता न्ही ते सगळे 10 दिशा भायर आसा ती पण एक अशी दिश आसा की ती भितर आसा. तर त्या दिशेन हांव तुका व्हरता यो म्हूण. आनी ताच सांगात जर आमी वचुलें इनहेल एक्सेल करतना प्राणवायू सोहम अहम सा सोहम अहम सा आनी तो प्राणवायू घेवन ताणें वतना आमी जर ताच सांगात वचुलें त्या श्रीरामागेल भेट जाता भितर. त्या गुरू तत्वागेल आमकां भेट जाता. ते वाट पळयत आसता ती हे चेडूं म्हळ्यार केन्ना येता म्हूण. आनी अशी करून आमगेले पाप आपआपी ना जाता ती. आनी कृपाळूपणे तो जनी मुक्त केला तेमी ती तागल आधार आसल्यार कोणेय अनाथ आसना ती. हां, आनी अनाथासी आधार हा चक्रपाणी. कळ्ळें वे? नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. चक्र धरलेलो चक्रधारी जो विष्णू असो हां तागल पक्का आधारू खंयचेय अनाथाक मेळटा. हां, पण दुख्ख जाल्यार अनाथ जाल्यार पूण लोक चक्रपाणी उडास करतात. पण सुखांत आसतना आमी बिलकूल करना ती. ताजी वायट दिसता कल्याक करना ती म्हण. कळ्ळें वे? तर तें सुद्दां करता आनंदांत आसतना सुद्दां कसले आनंदा बातमी आयली देवा कितलें बरें केलें न्ही म्हूण. आतां तेग जाण आशिल्ले कोण कोण संत तुकाराम आशिल्लो, संत एकनाथू, संत तुलसीदास, नरसिंह मेहता. तेग जाणांगेली 3 कथा आनी व्यथा. ते व्यथ हाक कोण पण व्यथ कोणाकय ना कथा 3 विंगड आशिल्ल्यो. आमकां कसली परिस्थिती आशिल्ली तरी आमगेल्या मनांत व्यथाची कायम. तांकां तशें न्ही. तो हो आशिल्लो न्ही तो म्हणटा तूं म्हाका संगती म्हळ्यार ही दी न्ही तरी तुवें कल केलें हांव
हो सांगता एकनाथ सांगता श्रीरामा तूं म्हाका म्हळ्यार हें केलें. एकनाथ म्हणटा आपणाक संगी निधीनी सत्संग दिलो. बायल इतली बरी दिल्या गिरिजा की ती सगळी सांबाळून व्हरता. तेमीच म्हाका सतत तुगेलो उडास करता, तुगेलो ध्यानांत रावच्या वेळ मेळटा म्हूण. तें तागल जालें. तागल अगदी सुगृहिणी आशिल्ली संत तुकारामाल बायल. ती तरी ती बरी सुगृहिणी आशिल्ली, तिगेले हेवें आशिल्लें, पण गरीबी पाप घरांत. तूं हांगेल एकनाथागेल घरांत पक्की सुबत्त आशिल्ली सगळें. जाल्यार हांगा तशें न्ही. हांगा खावच्या मेळना, दुश्काळान पडल्यार तसल्यान तूं हो सगळ्यांक पुरे वांटून घालता. तावळ सवेची सवे बायल उठायतना बसतना शिवी दिताली ताका. तावळ तो म्हणटा बरें जालें देवा बाईल कर्कशा जाली ही दुर्दशा जनामध्ये. त्यांनी ती म्हाका एकांतांत वचका म्हूण दिसलें. एक दीस इतले झगड जाले की तो भंडारा दोंगरार वचून बसलो 15 दीस तोंड दाखयन, आनी थंय ताका आत्मज्ञान जालें. हें वचून कलमीत वचुलो. ताजे कडेन बायल एक आवले तुझ्यामुळे मला देव भेटला म्हणून कळलं न्हय. तावळ तिवय तिका इतलें प्रेम आशिल्लें ती जेवणासन बशिल्ली. तर तांणी म्हळें विठ्ठला तूं इतलें बरें केलें म्हाका असली बायल दिव न्हू की म्हगेलें सतत ध्यान तुगेलें तुजेर आसता म्हणून कळ्ळें. तशी आतां कडेन नरसिंह येता. तागेल पाप बायल बेगीच गेली. तळकल करतलो बायल बेगी गेली म्हणा पळय. देवा म्हगेल बायलेचेर इतली प्रीत आशिल्ली, हांव आसक्ती, तर तिका तूं बेगी वयर आपोवन व्हेली. तें इतकल जालें की म्हाका बरें जालें, हांव मोकळो जालो, म्हाका मोकळो केलें तुवें तुगेली भक्ती करच्याक, तुगेलो कितलो आभार मानचें हांवें म्हूण. एकूण केलें तेगय जाणांक आनंद. खंयची आशिल्ली परिस्थितींत आनंद आसता. बरी परिस्थिती आयल्यार आमी आनंद करतले म्हळ्यार तें जायना. कित्याक म्हळ्यार तो आनंद आसना, ताजे भितर दुख्ख दडलेलं आसता. तो आनंद वत्ता, ताका सूख म्हणटा ती, पण तें सूख कायम दिस टू शॅल पास काय. सगळे परिस्थिती वता ती माया. ती माया वचून की हें जाता. तर तेमी ती जो आमी अनाथ नाती हें पयलीं पक्की करता, आनी त्या चक्र पाण्या गेल्यार आमकां अदीक आधार आस म्हळें हें नक्की करता. ताचेर पूर्ण विश्वास दवरता. जशें प्रवासा वतना विश्वास दवरता ती कोणाचेर तरी की ती आमकां समकोन व्हरून हाडटली म्हणून, तशी विश्वास दवरल्यार मात्र आमकां ताजें फळ मेळटा. आनी कल जाता भक्ताभिमानी म्हळ्यार असले भक्तांक गेलो देवाक अभिमान आसता, आनी तो केन्नाय तांगेलो उपेक्षा करना. चुकून नांव घेवो, कशी नांव घेवो, तो उपेक्षा करना. कळ्ळें न्हय. जय जय रघुवीर समर्थ. परत एक पण म्हणटा. आणि हाजे न्ही एक एक श्लोक आहे आयुष्यभर ताजे मनन कर अशी असता. अजामेळ पापी तया अंत आला, कृपाळूपणे तो जनी मुक्त केला. अनाथासी आधार हा चक्रपाणी, नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोध आल्या वळया. दशक सत्व दशक आणि सृष्टी कथन म्हणलं सत्वच समास चालू. हांगा जुगलबंदी गम्मती गुरु शिष्यांतलो वाद, पण तो वाद कशी अगदी प्रेमाच वाद. तांकां इतले एकमेकां बद्दल प्रेम आसने. शिष्य बिंदास विचारता आनी गुरू बेजार नासतना 100 पंत तेंच सांगता. तरी पहिले शांत कल्ले स माया ब्रह्म निरूपण कल आशिल्लें न्हय. पहिले माया ब्रह्म निरूपण, माय म्हळ्यार कल्लें, ब्रह्म म्हळ्यार कल्लें, हें तें सगळें आयकलें. तरी के शिष्या गेले मात्यांतले एक तें हें आसता न्ही कोळिश्टक, ती वचना, ती थोडी वरल्यान ती. तो म्हणटा सृष्टी पुर्वी ब्रह्म बद्ध हें कलें. सृष्टी पुर्वी ब्रह्म असे, तेथे सृष्टी मुळीच नसे. आता सृष्टी दिसत असे, मग ते सत्य की मिथ्या. ताण म्हणलें बरोबर असं. तू सांगलें सृष्टी उत्पन्न जावचे पहिले ब्रह्म आशिल्लें आनी ब्रह्मान सृष्टी निर्माण केली. जर निर्माण केली न्हय आनी ती दिसता असं, तर मागीर तूं कशें म्हणटा सृष्टी मुळीच नसे म्हणून कशें म्हणटा. जी दिसता असं ती सत्य की मिथ्या आमकां कळना. हांतू गंमत म्हळ्यार रामायणांत इतलें आयकलें न्ही
आनी तो तेच तेंची विचारता पळय आनी इतलें मन लावन भोळे आसतात थोडे श्रोते तर त्या भोळ्या गेले आमगेलो भोलानाथ समर्थ केन्ना केन्ना भोलानाथांक गेले हें करता तो कशी भोळ नाथ न्ही तो नाथ भोळ न्ही तो भोळ्यांगेलो नाथ असो भोळ्यांनी भोळे जे शरण येता ती तांकां 100 पन्ने 1000 पण तें सांगच्या बेजार नासून सांगता तशी समर्थांनी दासबोधांतूं तेंच परत परत सांगलें तावळी एक रामायण आयकुनच्या बशील खंय एक भोळो श्रोता आयकलें सितेगल हरण जालें कडेरी तिका सोदून काडली ते सगळे जाण मेळून सेतू बांदून ताजेर थंय वचून लंकेंत वचून रावणा मारलें बिभीषणाक राज्य दिलें कडे सगळे जाण परत आयलीं सीते घेवन आयलीं तावळी तो गप्प बसला तश भक्त्यान विचारलें कल जालें तुका प्रॉब्लेम आसलें कले कळ न्ही वे आयकल की ना तुवें म्हूण पळय हांव आयकलें मागीर तुका कल्ले कळ न्ही म्हूण तर तो सांगता न्ही आयकल हांवें पण म्हाका एक खबर कळ न्ही सितेगल हरण जालें म्हणून आनी कडे अचानक सीते घेवन तो परत वचूलो म्हणटात अयोध्येक त्या हरणाची सीता केन्ना जाली कोण केली ती जादू जाल्वे कोण केली की श्रीरामानेच तिका हरणाची सीत केली तो देव आशिल्लें की रावणानेच तिका हरण केला स्वता पण मरता न्हय म्हणून तिका परत सीतेच रूप दिलें मायावी अशी म्हळ्यार असले नमुन्याची शंका श्रोत्यांगेर आसतात इत्याक तरी भाशेची गडबड आतां हरण म्हळ्यार हरची म्हळ्यार कलें की तिगेल किडनॅप जालें तर सीतेगेल किडनॅपिंग जालें तिगेल हरण जाय न्ही शी वॉज नॉट कन्वर्टेड इंटू एनी हरणाच्या ये न्ही ती तर असले नमुन्याचे क्वेश्चन्स श्रोता आनी वक्त केन्नाय विचारता आसत तशीच तो म्हणटा जीवभूत सनातन श्रोत्यागेल हें आस तर आथांग पळयात ती आमी हांतान घेवयात दासबोधांता न्हू पयले दोन सांगता सृष्टी पूर्वी ब्रह्म असे तेथे सृष्टी मुळीच नसे आता सृष्टी दिसत असे ते सत्य की मिथ्या श्रीराम तुम्ही सर्वज्ञ गोसावी माझी आशंका फेडावी ऐसा श्रोता विनवी वक्तयासी आता ऐका प्रत्योत्तर कथेसी व्हावे तत्पर वक्ता सर्वज्ञ उदार बोलता झाला उदार असतो वक्ता पाप तरी तो म्हणता जीवभूत सनातन ऐसे गीतेचे वचन येणे वाक्य सत्यपण सृष्टीस आले वय की नाही आथांगा म्हळ्यार श्रोत्याक शंक येवची सहज असत त्यामुळे गीतेन तूं उलटे सुलटे अशी सांगिलस थोडे अशी अज्ञानी मनशाक दिसता पण तेवे कल खातीर खर कल तांतुलें हें सोदचे खातीर गीतेचेर सुद्दां तांणी भाश्य केलें हांगा भगवत गीतेचेर तर ते गीतेचें एक वचन कहलें आसा जीवभूत सनातन म्हळ्यार कहलें तरी ह्या संवसारांत तूं मगल सनातन अंशूच जीव जावन आयला हें गीतेचें वचन तर मगल सनातन वंशच जीव जावन आयला म्हणना पळय हांव जीव असो खर की न्ही ही सृश्टी ताणेंच केली परमात्म्याने ताणें केली न्हय आनी दिसता सुद्दां मागीर ती खरी न्हय तर सृश्टीक कल जाता असले वाक्याने ह्या सृश्टीन तूं सनातन जीव जावन हांवच वास करता अशें ताणें सांगलें कोणें कृष्णान तावळ सत्यपण सृश्टीस आले जाल्यार आनी एक कडेन सांगलें यदृष्टम तन नष्टम जें दिसता न्ही तें नश्ट जाता तेमी ती सृष्टी मिथ्यापणे सत्य मिथ्या ऐसे कोणे निवडावे तर श्रोत्याक प्रश्न पडलो कल्ले सत्य कल्ले मिथ्या म्हणल तरी स्वामीजी हा शब्द वापरतात घोटाळो तशें आमगेल्या मनान घोटाळो तो म्हणटा सत्य म्हणो तरी नासे ना जाता किंवा न असे आसनाची मिथ्या म्हणो तरी दिसे फट्टी म्हणून गेल्यार दिसता आता जैसे आहे तैसे बोली जेल खर कल ते म्हाका केन्ना पूण सांगात न्ही अशी तो श्रोत वक्त्याक सांगता हें मुद्दाम तांणी घडोवन हाडल्या इत्या म्हळ्यार तो श्रोत दुसरें कोणें न्हय वक्त हो दासबोध आसत दासबोधांक बैसून समर्थांक सांगता आसत आनी श्रोत कोण आमचे असली पुराय जाण जे आयकुनच्या बसलेत आमगेल्या मनान ती ज्यो शंक येता त्यो ते उपस्थित कोरून ताचें उत्तर दिता आसत आतां ते सांगता ती
सृष्टीमध्ये बहुजन अज्ञान आणि सज्ञान, म्हणून या समाधान होत नाही श्रीराम. सृष्टी नवनवन्या लोक असतात ती, तांतूल मेन भाग खंयचे अज्ञानी आणि सज्ञानी. ज्ञान झालेले आणि अज्ञानी. अथांग ज्ञान म्हळ्याकले आत्मज्ञान, परब्रह्माची ज्यांनी रिअलाइज सोल असती ते ज्ञान. अशीची मॅथ्सा ज्ञान, परीक्षेन कितले मार्क पडले, 99 पॉईंट कितले पडले. एकल्याक तरी स्पोर्ट्सात सुद्धा मार्क पण 105% मार्क्स पडले. एक आमगेल गुर्ताच आशिल्लो ताका 105%, म्हळ्यार ताका 100% तरी मेळ्ळेची आनी 5% ताका हाजे मेळ्ळे स्पोर्ट्साचे. 105% जाल्यार तें ज्ञान न्ही. ज्ञान हांगा खंयचें? ज्ञान म्हळ्यार ज्ञान आनी अज्ञान जें आत्मज्ञान आसा. स्वता कोण, हांव खंयच्यान आयलां, म्हाका खंय वच्चें आसा, मगल ध्येय कसलें, हें सगळें जें कळटा आनी ताजो अनुभव कोणें घेतला की जिवंत आसतनाची, देह आसतना हो अनुभव येवंका लागता, नंतर देह आसना, नंतर हो अनुभव मेळूं शक्य ना. म्हणून परमात्म्याने आमकां उदार जावन मनुश्याक देह दिला की बाळा कसलें पूण ताजें कल्याण करून घे, ताजो उपयोग करून घे म्हणून. पण आमी करून घेना ती बात विंगड. हां जाल्यार सृष्टीमध्ये बहुजन अज्ञान आणि सज्ञान, म्हणून ह्या समाधान होत नाही श्रीराम. आता ते सांगतात ती ऐका अज्ञानाचे मत, सृष्टी आहे ते शाश्वत, देव धर्म तीर्थव्रत सत्यचे आहे. अज्ञान कल म्हणटा तुम्ही कशी आम्ही अज्ञानी म्हणून आमकां समाधान जायना, तर सृष्टी तुमकां मिथ्य आसा ती सत्य दिसता, अशी कशी तुम्ही अज्ञानी आसत म्हूण दिसता म्हूण कशी. तरी तो अज्ञानी, तो श्रोत म्हणटा ओके हांव अज्ञानी आसना मागीर आसो. जाल्यार सृष्टी आहे ते शाश्वत, देव धर्म तीर्थ व्रत सत्यची आहे. देव फटिवे, धर्म फटिवे, आमी तीर्थयात्रे वतात तें फटिवे की आमी इतलें व्रत करता ती, वैकल्य करता ती, उपास तपास करता ती, तें सगळें फटिवे ना. आमी श्रद्धेन करता ती आनी तो देव आमकां पावता सुद्दां. मागीर कल प्रॉब्लेम आसा, कल्ल्याक ताका असत्य म्हणचें. ऐका अज्ञानाचे मत, सृष्टी आहे ते शाश्वत, देव धर्म तीर्थ व्रत सत्यची आहे. त्यावेळी ताका वक्त्याक हास आयलो खरें, मागीर तो ज्ञानी आसत, ताका परब्रह्माचो अनुभव आयला स्वताक, तो ब्रह्मरुपाची जाला, तर ताका गोत असो की हे सगळे सृष्टीचे दृष्टीभेद असत. त्यावेळी तो बोले सर्वज्ञाचा राजा, मूर्खस्य प्रतिमा पूजा, ब्रह्म प्रळयाच्या पैजा घालू पाहे. एनी बेट हांव तुका प्रूव करून दाखयता, तूं हांव सांगिल तशी वाग, म्हळ्यार तुका आत्मज्ञान हांव कोण दिता. कड्डेर तुका कळटलें की प्रतिमा पूजा ही मूर्खपणाचें लक्षण आसा. त्यावेळी पाप तो अज्ञानी चाट जाता. तो म्हणटा तूं स्वता सुद्दां संध्या स्नान करता मरे. हे प्रेमात संवाद आनी तूं उर्मटपण ना. तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय. हे सेव करतन करतन विचारलेले प्रश्न सगळे. तो म्हणटा तव बोले तो अज्ञान, तरी का करीसी संध्या स्नान, गुरु भजन तीर्थाटन कासया फिरावे. तू स्वता सुद्धा फिरता की नाही, तर कल खातीर फिरता, तीर्थाटन कोण उपयोग कल तरी. सगळे जर फट्टी असल्यार एक जागेर बसून ध्यान करता बसेत न्हय. त्यावेळी ताणें म्हणचें गुरून सांगलें ध्यान लागता वे, तशें बसून केल्यार जायना. ताजे खातीर पयलीं साधन लागता. ती साधन कशी करता, तरी आमी तीर्थाटन कल खातीर करता ती. तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्मवृंद मेळटा. कशी ते चला करपतरूचे आरव, चेतना चिंतामणीचे गाव, भेट तुझे अर्णव पियुषाचे, चंद्रमेजे अलांछन, मार्तंड ते तापहीन. अशी सगळे जाण आमकां मेळटात ब्रह्मवृंद, ब्राह्मण लोक. ब्राह्मण म्हळ्यार ब्रह्म अनुभवा आयिल्ल्यांगेर समाधान, हें कल म्हणटा समुदाय, आनी ते निर्मल मनाचे आसता ती. त्यांनी तांगेल संगतींत बसल्यार प्रत्येक समुदायान तूं विंगड नमुने तत्वचिंतानुवाद म्हळ्यार कल केल्ल्यार आमकां तें तत्वाचें मेळटलें उपभोग हेंच्याक अनुभव येतले, प्रत्यक्ष प्रचिती येतली. हाजें थंय चिंतन चलता. विंगड मार्ग सुचयता ती. तांतूल्यान आमकां जाय ते वादे जायते तत्वबोध. म्हळ्यार हे वाद म्हूण दिसता, पण ते वाद न्ही. तांतून नमनमुन्या मार्ग आमकां कळटा ती. त्यावेळी खंयच्या मार्गान आमी वच्चेद
कळनाले तांचल्या विचार घेवचे जाता हातून खंयचे बरें खंयचे वायट आमगेल प्रकृती माना खंयचे सम जाता तें पळोवन आमी हें करूं जाता. तर वादे वादे जायते तत्वबोध बोधे बोधे भासते चंद्रचूड. तें करतना तें बोध जाता म्हळ्यार आमी तातूंत जर हें जाली मज्जीत जाली न्ही तर एक काळ अशी येता ती खंयचे तरी एक क्षण अशें येता झग्ग जाता आनी आमगेल भितरीच तो आस्त बसला म्हणलें आमकां ज्ञान जाता. एकल्यांक पयलीं सृश्टींतलो भगवान पयलीं दिसच्या लागता आनी कड्डेर कळटा की तोच भगवान आपणाल तसो ना जाल्यार कळटा जाता आमी हें सृश्टींतलो भगवान दिसता. एकल्यांक आपण पयलीं दिसता. एक मिनिट हें बंद करून दवरा ती आनी वचा ती चावी ना तुमचले म्हाका उठोवचें जाय बंद करात पयलीं तरे सॉरी हां आय एम सो सॉरी. बोधे बोधे भासते चंद्रचूड म्हळ्यार कळ्ळें ते ईश्वरागेलें आमकां ज्ञान जाता तांचे खातीर तीर्थाटन करचें. तर चंद्रचूडाचे वचन सद्गुरूचे उपासन गुरुगीता निरूपण बोलिले हरे. गुरुसी कैसे भजावे आधी तयासी ओळखावे त्याचे समाधान घ्यावे विवेके स्वयं विवेक जाई. हां तर कल्ल्याक ताका भज का की तागलांतली चारित्र्य आमच्यान तेमकां ताज्यान कितले गूण आसा ती तो कशें आसा ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. श्रीराम. आता गुरुगीतेचे वचन ऐसे सद्गुरूचे ध्यान तांतू ब्रह्मानंदम म्हळ्यार काय पयलीं सगळें एक्सप्लेन करून सांगलें. हां कळ्ळें सद्गुरू सदा ब्रह्मानंद भोगतो तो अत्यंत श्रेष्ठ सुख देतो. हां तरी सुख दितल मात्र नाही तो स्वताची सुखी असो तो आनंदमय असो त्यामी तो दुसऱ्यांक जे दिता तांचो सुख आनी आनंदच आसता. हांगास तो स्वताची हें आस द्वंद्वातीत आस ताका सुख दुःख कसले नमने पाप पुण्य नाही पुण्याची मोजणी नाही पापाची टोचणी. जिणे हें बंद करू नाका तें हें कर रे. हां कितले लोक हें करतात मदें मदें डिस्टर्ब करतात ती. तर तांगेल सगळे जे चारित्र्य आसा तांगेले जे गूण आसा ती आमी गुरूंगेल सांगात भजचें म्हळ्यार कल करचें दर पंत तांगेल सान्निध्यांत वचून न्ही की तांगेल एक एकच गूण एकदम सगळें जायना ती कल्टिवेट करूंक एक एक घेवन येवचें आनी कल करचें की घार हाड न्हू ताजेर विचार करचो ताजेर विवेक करचो ताजें समाधान तांकां कशें मेळ्ळें तशें आपणाकय मेळका म्हणून एक श्रद्धेन तांगेलें ध्यान करचें ब्रह्मानंदम परमसुखदम म्हणटाचें आनी त्या ध्यानांत तूं कशी हें जाता तरी एक ताणें सांगलें आं कितलें गोमटें एक पद आसा हांव तुमकां सांगता. पंकज मुख श्री गुरुचे पाहू द्या मला पंकज मुख श्री गुरुचे पाहू द्या मला नयन भृंग दर्शनास आर्त जाहला पंकज मुख श्री गुरुचे पाहू द्या मला.
प्रतिमा ही मूर्तिमंत शांती ब्रह्म ते, आनंद स्फुरित मधुर हास्य विलसते, गहन गूढ आत्मतत्व येथ प्रगटते, बघण्याचा छंद एक मजसी लागला, पंकज मुख श्री गुरुचे पाहू द्या मला, ओथंबुनी अधरावर ब्रह्मनाद ये. तांगेल ध्यान केल्या कल जाता आमगेल सुद्धा वट्टाचेर ब्रह्मनाद येता. ओथंबुनी अधरावर ब्रह्मनाद ये, नवल काय नाद ब्रह्म श्री गुरु स्वये, दरवळेल श्रुती सुगंध उमलतादले, सुखद संभ्रमात जीव भृंग गुंगला, पंकज मुख श्री गुरुचे पाहू द्या मला, नयन भृंग दर्शनास आर्त जाहला. तशी ध्यान करता करता गुरुंगले एक एक गुरुंगले हें घेवचें कले, एक एकच गुण घेवन ताजेर जर अशी ध्यान केलें न्ही तरी तो आमच्यांत येता. आमगेल हातान जेन्ना ओंकार येता तावळे ते श्री गुरुंगलेच आमकां प्रचित येता साक्षात. तावळी काय म्हणटा ती गुरुगीतेचे वचन ऐसे सद्गुरूचे ध्यान, तेथे सृष्टी मिथ्या भान उरेल कैचे, सृष्टी मिथ्यस की सत्यस की हाजे वाद खंय गळ वता वीर वता हें तुका कळचें ना अशी गुरु सांगता ती. ऐसा सज्ञान बोलिला सद्गुरु तो ओळखिला, सृष्टी मिथ्या ऐसा केला निश्चितार्थ. ते प्रत्यक्ष अनुभव येता गुरु कशें करून घेता ती म्हणना पडाय, निश्चित सृष्टी मिथ्या जाता होय की न्ही. ताज्यांनी वाद करका म्हणून ना, जाल्यार श्रोता आयकनच्या तयार ना. श्रोता ऐसे न मनी कदा अधिक उठला वेवादा, म्हणे ऐसा कैसा रे गोविंदा अज्ञान म्हणतोसी. म्हाका कल अज्ञानी म्हणून कल जालें. हांव गीतेन टायम फर्म बिलिवर ऑफ भगवद्गीता तांतू समज सांगलें जीवभूत सनातन ऐसे गीतेचे वचन, तयासी तू अज्ञान म्हणतोसी कैसा श्रीराम. अरे तू गोविंदाक सुद्दां अज्ञानी म्हणटस. तान्ने म्हळें न्ही तें, तू जर तान म्हळेलें हांव रिपीट केलें तूं म्हाका अज्ञानी म्हणटा तोय अज्ञान जालो तशेंच वे. ऐसा श्रोता आक्षेप करी विषाद मानिला अंतरी, याचे प्रत्योत्तर चतुरी सावध परिसावे. गीतेस बोलिला गोविंद त्याचा न कळे तुझ भेद, म्हणून या व्यर्थ खेद वाहतोसी. तरी वक्त सांगता अरे बाबा ऐक, तांणी तें सांगलें नवे जीवभूत सनातन बरोबर तूं म्हणेल बरोबर. हांव गोविंदाक अज्ञानी म्हणनी, श्रीकृष्णाक अज्ञानी म्हणनी जाल्यार तुगल अजुनी अज्ञान वचनी. इत्या म्हळ्यार त्या गोविंदाक सार्थ ज्ञान तुका अजुनी जाय न्ही. तेमी ती शब्दार्थ घेत, तूं शब्दांत पकडता शब्दांत शिरकता तर शिरकू नाका. हे शब्द कल खातीर आसा ती सम कळका म्हूण. जीवभूत सनातन तें जाल्लें. आतां तांणी सांगलें कलें की ऐसा श्रोता आक्षेप करी विषाद मानिला अंतरी, याचे प्रत्योत्तर चतुरी सावध परिसावे. गीतेस बोलिला गोविंद त्याचा न कळे तुझ भेद, म्हणून या व्यर्थ खेद वाहतोसी. भक्त सांगता गीतेन गोविंदान जें सांगलें न्ही तें कल खातीर सांगल्या, कल मीत सांगल्या. तर गीतेन तुची कॉन्ट्रॅडिक्टरी वचन मस्त आसा ती. जशी जीवभूत सनातन म्हळ्या तशी श्रीकृष्ण म्हणटा अश्वत्थ सर्व वृक्षाणा. म्हळ्यार कळ्ळें, माझी विभूती पिंपळ, अश्वत्थ म्हळ्यार पिंपळा झाड, माझी विभूती पिंपळ म्हणून बोलिला गोपाळ, जाल्यार वृक्ष तोडिता तत्काळ तुटत आहे. वय की नाही, वृक्ष खांडून घालू जात न्हय ते पिंपळा झाड. तर एक हांतू तांणी हेंवूय सांगल्या, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. हो श्लोक सगळ्यांकय गोत्तसो. श्रीराम आत्ता जे हें केलें
अनुवाद कल शस्त्रासेनी तुटेना अग्नीचेनी जळेना उदकामध्ये कालवेना स्वरूप माझे पिंपळ तुटे शस्त्राने पिंपळ जळे पावकाने पिंपळ कालवे उदकाने नाशिवंत तुटे जळे बुडे बुडे आता ऐक्य कैसे घडे म्हणून हे उजेडे सद्गुरु मुखे उजेडे म्हणा क्लिअर जाता उजवाड जाल की सगळे रस्ते दिसच्या लागतात न्ही काळखांत कलेपणी दिसता तशी सद्गुरू गल हें जाल्लें की कल जाता उजेडे सद्गुरू मुखे सद्गुरान सांगलें की क्लियर कळटा हें कल खातीर असं आतां अनेक उदाहरण दितात गीतेंतले सद्गुरू समर्थ आनी उदाहरण दितात त्या श्रोत्याक इंद्रियाणा मनश्चास्मी म्हळ्यार कहलें कृष्ण म्हणे मन तो मी तरी का आवरावी उर्मी चंचळ मनाची होय की नाही आता हांवच मन म्हणना पडे मन वाटेर तशी धांवता प्रत्येकाला मन चंचल तर ताका आवर कल्ल्या घाल का कृष्णाक आमी आवर घालचे वतात वे तो हांग वता थंय वता ताका आवर घालना ती तर जेन्ना तो सांगता की इंद्रियाणाम हांवच मन सगळे इंद्रियांतू तर ताका चंचळ मनाक आमी कल्ल्याक वेसण घाल का हां तरी ते वक्त सांगता ऐसे कृष्ण का बरे बोलिला का बोलिला साधन मार्ग दाखविला खडे मांडून शिकविला ओनामा जेवी ओनामा म्हळ्यार मागशी काळांतू धूळ पाटी म्हण आसताली हांगेले कोण समर्थ हांगेले काळांतू आनी तुकाराम संत तुकाराम काळांतू धूळ पाटी म्हळ्यार एक लाकडाच्या हाजेर मस्त धूळ घालताली एक हाजेर कळ्ळें न्हय किंवा पेपराचेर पेपर नाशिल्ले तेन्ना पान्नाचेर हाजेर कल्याचेर पूण धूळ घालताली मस्त आनी ताजे समज थरसो आनी तांतू श्री बरोवनचे शिकयताली श्री गणेशाय नमः बोट्टाने अशें करून ताका कल म्हणटा ती धूळ पाटी म्हणटा ती आनी ओ नामा अ आ ई अ म्हळ्यार अ फॉर अननस ब म्हळ्यार कहलें बचे कलेपणी नांव क ड अशी डम डम अशी तरी ते एकच आसतवे ए फॉर एप्पल बी फॉर बटरफ्लाय सी फॉर कॅट सी फॉर कॅट मात्र आसतवे सी फॉर मस्त कलकल जाता कॅन जाता वय की न्ही तशी हें जाता ए फॉर एप्पल जाता आनी कले जाता ए फॉर मस्त बग असो तशी बी फॉर डी फॉर डॉल जाता डी फॉर आनी कसले जाता तर ते मस्त शब्द जातात जाल्यार आमकां कळचे खातीर चेरडाक कळचे खातीर चेरडाक ज्या हाजी वस्तूची ओळख आस की ती वस्तू ताका दाखोव न्हू ते सांगतात हें पळय ए फॉर एप्पल ताका एप्पल गोतस हें एप्पल अशी ओनामा जेवी ऐसा आहे वाक्य भेद सर्व जाणे तो गोविंद गोविंदाक सगळं गोतस जाल्यार हांगा देह बुद्धीचा विवाद कामाने तुका कल्ल्याक हांगा विवाद जाता कले कळना म्हणटा कल्या म्हळ्यार तूं फक्त देह बुद्धीन पळयता हांव म्हळ्यार हो फक्त देह तुका मनाची शक्ती आस पळय त्या हाज्यान त्या नजरेन तूं पळयना किंवा परमात्म्यागेलें हें आस पळय नजर ताज्यान तूं पळयना कल्या मागीर तुका तें ज्ञान ना अजुनी जाल्यार तस वेळा कल कर का तो गोविंदान सांगलें न्हय श्रद्ध दवरी तान कल सांगल्या की जगन मिथ्या होय की न्ही ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या सांगलें न्हय तरी कबूल कर तर हांगा तांणी हें गोमटे समर्थांनी सुद्दां आपणागेले ओनामा शिकयला लोकांक सांगतना हांगा प्रत्येक अक्षराचे तांणी सांगल्या की अ अननसातला ए एडक्यातला क कमळातला ध धनुष्यातला न नळातला अशी स्कुलांत तांणी शिकयतात न्ही तशी रामदास स्वाम्यांनी सुद्दां त्याच अक्षर मालिके उपयोग करून गांवचे लोकांक पाप कसले शिकील नाशिल्ले ते तांकां कळ नाशिल्लें मुखोद्गत करून तांकां कळकाशिल्लें तांकां कसलें कळटा हें पळोवन ताजे प्रमाण तांकां परमार्थ शिकयला कशी गोतस आतां क चेर तांणी बरयल्या काव्य कितली गमत केल्या क क कळले पाहिजे परब्रह्म एक आतां तूं शेवटच्या अक्षरान तूं तें कच येता क क कळले पाहिजे परब्रह्म एक क क कळणे रात्रंदिवस तयाचा विवेक आपणा कितले कळल्या हाज विवेक करता
क क कठीण पावले धन्य ते परलोक, क क रे क क म्हणे गमटे कोण गमत कोण ते शिकितले. ख ख खरा देव तो तू आदरे ओळख, ख ख खटपट सांडूनी शुद्ध देखणे देख, ख ख खळखळ तत्वांची सांडूनी धारणा राख, ख ख खबरी घेता ठाई पडे तो आलेख, ख ख रे ख ख. तशी द द दणका करिता ती हरिदास विनोद, द द दक्षपणे ऐका कवित्व भेदाभेद. आता द दोन सूर झाले, शेवटचे अक्षर परत द. द द दर्शन देवाचे झाले पूर्णपद, द द दपटून माया करीती वस्तूचा संवाद, माय एक दपटून पाया मुळा घालून वस्तूत संवाद करू जगता, द द रे द द. स स सरला संसार परी झाला कासावीस, स स सपना सारिखा परी नाही उम्मास. म्हणे उम्मास म्हणता पश्चाताप जाईना स्वप्न म्हणून. स स सख्या जीवलगाचा बहुसा विश्वास, स स समस्त जाणूनी तोडा आशा फास, स स रे स स. म्हणे हे ओनामा शिकोनचे हे तांनी गीतेन भगवंतान सांगल्या म्हणून नुसते सांगनी, तांणी ते प्रूव कोण दाखयलें तशें कोरून. हा जे गमत असता. तरी हे कल खातीर ऐसे कृष्ण का बोलिला, साधन मार्ग दाखविला, खडे मांडून शिकविला ओनामा जेवी. श्रीराम ऐसा आहे वाक्यभेद सर्व जाणे तो गोविंद, देह बुद्धीचा विवाद कामा नये, वेद शास्त्र श्रुती स्मृती तेथे वाक्यभेद पडती, ते सर्वही निवडती सद्गुरूचे निवचने. वेदशास्त्रांचे भांडण शस्त्रे तोडी ऐसा कोण, हे निवडेना साधुविण कदा कल्पांती. वेदशास्त्रांगेल भांडण जाता, हां शस्त्रे तोडी ऐसा कोण, हे निवडेना साधुविण कदा कल्पांती. म्हळ्यार कळ्ळें की वेदशास्त्र हांन तुवें झगडे म्हळ्यार जणू काय शस्त्र घेवन थुंटोवंका म्हणना. इतले वाद करतात एकमेकांगेल आंगारा इलवारी, सवचे करचे नाका जाल्यार करतात. हान तू गम्मत ही एक कोण ती एकलो हाल्याक वाद घालू वचलो, एकनाथ हाल्याक, संत एकनाथ हाल्याक वाद घालूक एक पंडीत म्हणून घेतलो. आनी तांचा आनी ते टवाळके करतले लोकांनी ताका सांगलें तो पळय तो संत एक संत म्हणून घेत पळय ताल्ल्या वाद घालें ताका खरय म्हळ्यार थोडे हे आसता ती तांतूल तांतू कोणाल बरें पळोवनशें जायना तिले तसल्यान ताका थंय पेटयलो हुक्की घालून. छू केलें की वतात थोडे जाण. तशें वचूलो आनी कोणाच कितें करून ताका सांगलें फाय धर्मसभेन तूं यो, ताका सांगून पेटयलें. आनी अमूक अमूक पंडीत आयला ताल्ल्या तुका वाद घालचो म्हण. ताणें विठ्ठला करून घे रे बाबा म्हण. आराम सगळें ताका उपासन जायना पण आरामान शांतपणान वचूलो. वचूल्यार वाद म्हळ्यार कसलें म्हण विचारलें. तर ताणें सांगलें वाद म्हळ्यार कांय ना, एक हें करचें कळ्ळें हांव कळ्ळें पूण एक पॉयंट काडचो शास्त्रांतलो, सिद्ध करचें. आपण सिद्धांत मांडचो, एकल्यान कळ्ळें पूण सिद्धांत मांडचो पयलें आनी दुसऱ्याने तो कशी फट्टी आस म्हूण सांगून आपणाक सिद्धांत मांडचो. पण तो कशी फट्टी आस म्हूण दुसऱ्यान सांगचें. अशें करून कोणाक तें सिद्ध करूं जायना न्ही तो हरलो अशी. अशी वेतें जायत तरी कोणा पासून सुरू करचें म्हूण. तावळ ताणें अशीची आजू बाजू पळयले ते लोक ताका खूण करता आशिल्ले ताकाची सांग म्हूण पयलीं सुरू करचें. मागीर ताणें कळ्ळें पूण सादो पॉयंट घेतलो की हाका तें खोडच्याक बरें जातलें न्ही म्हणून. तरी तुमीच सुरू करा ती नाथा म्हणून. तर नाथान देवा पांय पडून सांगलें सर्वप्रथम हांव तुमी एक मान्य पयलीं म्हळ्यार म्हाका मान्य आस की तुमी एकदम विद्वान आसा ती. दुसरें म्हळ्यार तुमी सदाचारी आसा आनी तुमी एकदम भक्त आसा ती. हे तीन गोश्टी लक्षांत दवरात म्हणून सांगलें कळ्ळें. आनी त्या तुमगेल क्वॉलिटीक हांव नमन करतां, नमस्कार करतां आनी बसलो. आतां तुका सिद्धांत मांडी नाथा म्हणून ताणें सांगलें. हांव तीन सिद्धांत ऑलरेडी मांडले. आतां तें ना ती म्हणून प्रूव करचें, तें चुकीचें असं प्रूव करचें तें तुगेलें काम न्हय. तूं कर, तुमी करा म्हूण सांगलें. कळ्ळें. मी मांडले सिद्धांत तुमच्या विशीं की तुमी सदाचारी आहात, तुमी विद्वान आहात, पंडीत आहात
तुमी देवभक्त आहात हां. आता हें न्हय जाल्यार तूं प्रूव कोन्न दाखय हें हय की न्हय म्हूण पट्टी ठरवचे. तो एकदम हरलो. म्हळ्यार ताणें स्वताची विद्वान ना म्हणून प्रूव करता न्ही. ताका गर्व जावं ना तो आपण विद्वान आसा म्हूण. ताका कळ्ळें हें पाणी कलकी विंगडच उदक म्हूण. आनी तो शरण गेलो. आनी मागीर तांणीच ताका सांगलें एकनाथांनी असलें सगळें टायम वेस्ट करचपेक्षा नामस्मरण करता राबचेडा आनी आपणा गेले इतले विद्वत आसा ताजो उपयोग त्या विद्यादान लोकांक कर, तांकां वाण ती सगळें हां म्हूण सांगून ताका शिश्य करून घेतलो. एकूण कल्लें की ऐसा आहे वाक्य भेद सर्व जाणे तो गोविंद, देहबुद्धीचा विवाद कामाने. हा देहबुद्धीच अहंकाराचा फट्टी अहंकाराच पळय तातूंत विवाद येता. तळकल जाता वेद शास्त्र श्रुती स्मृती तेथे वाक्य भेद पडती. हे वेद शास्त्र श्रुती स्मृती तांतू हां जाल्यार ते सर्व ही निवडती सद्गुरूचे निवचनी. सद्गुरू तशी नाही. ही इज फर्म ऑन ही सेल्फ एक्सपिरियन्स. वेदशास्त्रांचे भांडण शस्त्रे तोडी ऐसा कोण, हे निवडेना साधू विण कदा कल्पांती. जो प्रत्यक्ष अनुभव घेतील साधू असं तोची संत एकनाथावरी हो वाद शांतपणान मिटयता. तांकां कसलो फरक पडना. पूर्व पक्ष आणि सिद्धांत शास्त्री बोलिला संकेत म्हळ्यार कले हांव कलेपणी मांडचे सिद्धांत हां किंवा कले तरी चुकीचें आसा म्हूण सांगचें. तांकां सांगचें ना तें ना म्हूण आक्षेप घेवचे, शंक घेवचो. जो शंक आमी घेतात न्ही कले सांगल्यार ताका पूर्व पक्ष म्हणटात. आनी ताजें उत्तर दिवचें म्हळ्यार कलें की ते शंक नाश करचे, ताजे शंक फेडचो ताका सिद्धांत म्हणटात. हाक शास्त्रांतून ताका वाद म्हणटात. याचा होय निश्चितार्थ साधू मुखे. तरी जो साधू म्हळ्यार हांगा कल्लें की सगळे षड्री पुंक धुवन धुवन स्वच्छ करून दवरल्या ताणें साधूने. तो साधू तसल्यांगेले मुखान थांबून तांकां हाजे आत्मप्रचिती येयल्ली आसता, नक्की गोत आसता कल्ल म्हणून निश्चय कल जाता कोण करूं शकता, फक्त साधू करूं शकता. एरवी वादाची उत्तरे एकाहून एक थोरे. हांव एक म्हणटा तो दुसरो म्हणटा तो आनी कल म्हणटा वादावादी मारामारी. जशी आमगेल्या मिटिंगान थोडी जाता न्ही हां आमगेले थंय एक सोसायटीची मिटींग जातालें वाडीन सुद्दां मस्त म्हणटा कोण की ताजी मस्करी कोण की म्हणटाले ते वे मिटींग म्हूण फटींग तनार इटींग करता ती. तशी तशें जाता. वादाची जास्ती कले निष्पन्न जावचे कमी. म्हणून वाद वेवाद सांडून कीजे संवाद, तेणे होय ब्रह्मानंद स्वानुभवे. ब्रह्मानंदाचो अनुभव घेवचो आसता. ताजे खातीर वाद सोडले शिवाय तुटे वाद संवाद तो हितकारी. केन्ना वाद तुटतकी थंय संवाद करूं जाता. एके कल्पनेचे पोटी होती जाती अनंत सृष्टी, तया सृष्टीची गोष्टी साच केवी. एक कल्पना मनुष्यागल हांतू कल्पनेने अनंत सृष्टी तयार जातात. आता हांगा सृष्टी म्हळ्यार कले सृष्टीची काणी सांगू बसल्यात त्या ह्या समासांतू तावळी तांणी कल सांगल्या कल्पनेने सगळी सृष्टी जातात. कल्पनेचा केला देव आमकां स्वप्नांतू मस्त कलकल दिसता ती एक सृष्टी. तर खंयची खंयची सृष्टी आसत त्या तांणी दिल्या. जाल्यार पयले देव कशी तांणी म्हणलें न्ही तुमी देव जप व्रत करता ते फट्टी व्यायाम ताजे बद्दल आतां ते सांगता असं. कल्पनेचा केला देव तेथे झाला दृढ भाव. ताजेर आमकां श्रद्धा बसली. देवा लागी येता खेव भक्त दुःखे दुखवला. म्हळ्यार कोणे पुणी तो देव होऊन उदकां उडयलो. कोणे मुस्लीम लोकांनी येवन कोणे तरी येवन ताका हें केलें भंग केलो ती मुर्ती की भक्त दुःखे दुखवला श्रीराम. पाषाणाचा देव केला एके दिवसी भंगोन गेला, तेणे भक्त दुखवला रडे पडे आक्रंदे. मागशे पण ते पद घेतिले कशी की मनी नाही भाव म्हण देवा मला पाव. देव अशा न पावायचं नाही र. देव काय बाजारातला भाजीपाला नाही. हां केला सोन्याचा देव त्याला चोरीचा भेव, चोरांचा भेव. हां केला दगडाचा देव त्याला वड्डाराचा भेव. आणि कसलोय केलं तर केला लाकडाचा देव त्याला लाकूड तोड्याचा भेव. हां देव हरपला घरी एक देव नेला चोरी, एक देव दुराचारी फोडीला बळे श्रीराम. एक देव जापाणीला म्हळकले की
भ्रष्ट केलं म्हणटात न्ही. मागची काळान तरी मस्त आशिल्लें बा ते क्रिश्चन लोकांक बाईंक पाव घाल की ते क्रिश्चन जातात. आतां एवरी डे लोकांक पाव लागता. आमी क्रिश्चन जाल्यात जायना ते. ती कल्पना तशी. कल्पना हें एक मायेचें व्हड शास्त्र जावन बसल्या. कसले मनुष्या मेळिल्ली एक ही व्हड शक्ती आसा, कल्पना शक्ती. जाल्यार ती योग्य वळणान वापरका ना. योग्य समज जर वापरली कल्पना शक्तीने, कल्पना शक्तीच आमकां परब्रह्माल्या थंय पावोवंक शकता. जाल्यार आमी आसा ती कित्याक अयोग्य वळण दिवन खंय पूण चकव्यान फसता. चकवो म्हूण आसता हॉडड्ड गार्डन न्ही, हांगा गार्डनच जावंका म्हूण ना. मुंबईन सुद्दां अशी गल्ली बोळ आसा ती, तुमी फीन 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 शेवटी थंयच येवन पावता ती. आमगेर हांगा एक धारावी म्हणून एक हें आसा, कल म्हणटात ताका, स्लम्स एरिया, कितली एकर पसरल्या ती. थंय जर वचूलें, थंय एक बँका ब्रांच आशिल्ली. तर कोणाकय समजा लोन दिलो तें भर नाशिल्लें म्हणून फॉलोअप करच्या जर एखाद वचूल ऑफिसर, ताका तांगेल कृपे शिवाय भायर येवन पावच्या जायना. म्हळ्यार ताका चकवो म्हणटा. थंय 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 फिरायत रावता ती. हां, पयशे माग म्हळ की तो वचून पावना. हें होल 1 पीस कलेपुणी जाता ताका. तसले भय्येने लोक थंय वचून भित्तात. तसलो हो चकवा खोताची वाडी म्हूण आसा गिरगांवांत. तूं थंय तशीच मस्त कडेन आसा. विले पार्लेंत कितकी आसा ती. म्हाका भायरच्या गांवांची गोत ना, जाल्यार सगळे कडेन अशी आसा ती. ही फसवे चकवो म्हणटात ताका. तशी तो एक देव जापाणिला चकवो जालो. एक देव उदकी टाकिला, ताजे विसर्जन कोण जालें. एक देव नेऊनी घातला पाया तळी, पायमुळांत घालो. काय सांगो तीर्थ महिमा, मोडून गेला दुरात्मा. थोर सत्व होते ते मा काय झाले कळेना. तीर्थाच कितलं महिम आशिल्ली थंय मागशी. तरी आतां शिर्डी म्हळें, हें म्हळें, मस्त तीर्थ महिम आसा. जाल्यार हल्ली तीर्थयात्रे वचूल्यार थंय कमर्शलायज इतलें जालेलें आसा की आमगेल मनांतली भावना सुद्दां ही पांया तळी घालून वचका लागता. भयंकर वायट दिसता. आनी वायट कल खातीर दिसता. थंय तीर्थे ब्रह्मवृंदे तसली कले आसनाची. सगळे म्हळ्यार जे हार देवा घालता ती, त्याचे हार काडटा ती भायर व्हरून विकू दवरता ती दुसऱ्यांक. जे तेल घालता ती हनुमंताचेर, ते तेल दुसरे कडेन वचून तें तेल म्हणून परत दिता ती. असले मनाचें कमर्शलायजेशन पयस काडचें म्हळ्यार लोकांक श्रद्धा कमी पडता. मागीर हें जाता, ना जाता आनी वायट दिसता ताजें. अयो इतलो नवसा पावतलो देव, अशें कशें जालें बा. हें सत्व कल जालें हें कळना म्हणून. हाजें सुद्दां विज्ञान आसता. हो क्रिएटेड देव आसता न्ही, निर्मीत देव. निर्मीत देवा गलें आमी महात्म्य टिकोवंक लागता. थंय तशीच वायब्रेशन्स टिकोवंक लागता ती. सतत थंय कीर्तन हें सत्संग चलका लागता. तावळटी वायब्रेशन टिकता ती. थंय बैसून श्रोत्यांनी आनी लोक जे येता ती थंय बैसून दर्शन मात्र घेवचें न्ही. कसलें व्हर ना जाल्यार जाता. देवा कितलें रे तूं बरो म्हूण एक प्रितीन पळयल्यार पुरो. आनी थंय बसचें आनी ध्यान लावन बसचें. त्या ध्यानान जी वायब्रेशन्स येता ती ते गुरुतत्वाची, ताज्यान तें परमळ एक नमन्याचें. एक एक जागेर वचूल्यार बरें दिसता. सांजचें देवळ आसता जाल्यार एकदम बरें दिसता. एक फावट चाफळ वचूलेले आमी. एक म्हणटारी बाय मातशी अगदी म्हणटारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. सान एक पणटी लायिल्ली, तो भोव आमटे श्रीरामाल मुर्ती आसा थंय. आनी ती बसल्या रामाल जप करूंक. अशी म्हळ्यार इतले सात्वीक भाव जागृत जातात न्ही आमगेल्या मनांतून की खरेंच असली वायब्रेशन जायत. थंय आमी फुल्ल व्हरका म्हूण ना. आमगेल मनहा मोगरा अर्पुनी ईश्वरा पुनरपी संवसारा येणे नाही. श्रीरामा मगल मनच घे, मगल अहंकार घे. हां, तो तुल्ल्या ना, तुल्ल्या कल्ले ना तें हांव दिवंका न्हय. तूं लागींच आशिल्लें तूं कल्ल दिवच्या न्हय. मगल अहंकार म्हाका नाका. नाका म्हूण न्हय, पण तो तूं घे आनी म्हाका पावन करी म्हूण हें पश्चातापाचें अश्रू जरी दिलें न्ही, ताज्यान ताका अभिशेक केलो तरी बरं जाता. देव घडिला सोनारी सोनाराने भांगरात देव केलो. देव वोतिला वोतारी म्हळ्यार ते मोल्डान घालून देव करतात न्ही, जशी गणपती बाप्पाणी करतात तशी मुर्ती. एक देव पडिला पाथरी पाषाणाचो. तशी नर्मदा गंडिका तीरी देव पडिले लक्षवरी. त्यांची संख्या कोण करी असंख्यात गोटे. ते नर्मदा तरी नर्मदा बाण म्हणटात. म्हळ्यार ते सगळे गणपती खंय.
लक्ष वरी असत नर्मदा पवित्र नदी म्हणून जाल्यार ते इतले लक्ष वरी देव थंय पडल्या ती ताजी संख्या कोण करतले. ते चक्रतीर्थी चक्रांकित देव असती असंख्यात नाही म्हणे निश्चितार्थ एक देव ने हजारीत देव कळले. तर ते कसले हो सगळे माये चक्र माये निर्माण केलेले हे भ्रम असं. हां तरी ते सांगता ते चक्रतीर्थ म्हणून असं चक्राचे खूण असलेले सुदर्शन चक्राचे खूण आशिल्ले असंख्य देव असतात. हां तरी तेमीत कल जाता इतले देव पळयना पडे खरो देव एकलोच असो हें आमकां पट्टना मनाक पट्टनाची. तातूंय आमकां अनुभव येनी आमकां दिसतात अनेक देव राम विंगड हो विंगड तो विंगड अशें सगळे ताजे थान मस्त जोकय जाता ती. हां पण त्या देवांतले देवत्व पळोवंक आमी सगळे हातूंत एकूच देव आसता आनी तो भाव तिथे देव आमगेल भाव होच तो देव आसा. हां तरी नर्मदा गंडिका तीरी देव पडिले लक्षवरी त्यांची संख्या कोण करी असंख्यात गोटे. चक्रतीर्थी चक्रांकित देव असती असंख्यात नाही म्हणे निश्चितार्थ एक देव श्रीराम. बाण तांदळे ताम्र नाणे तांब्या नाण्याचे कलकल यंत्र बिंत्र केलेले असतात. स्फटिक देव्हारी पूजणे स्फटिका देव घेऊन भोबरो म्हणतात त्याची पूज केले. ऐसे देव कोण जाणे खरे की खोटे. देव रेसिमाचा केला रेशमी तंतूनी देव विणलो घमटोची तोही तुटोनिया गेला आता नवा नेम धरिला मृत्तिकेचा श्रीराम. हांगा सगळे नमने देवाचें वर्णन करतात. ते देव मिथ्या म्हळ्यार फट्टी न्हय पण तांतू आमीच देवत्व क्रिएट करका आमगे श्रद्ध उमतून ताजी प्राणप्रतिष्ठा करका. प्राणप्रतिष्ठा म्हळ्यार ताजी मंत्र बिंत्र आसता ती जाल्यार आमगे मनांतलो भाव घालून तांतून ती श्रद्ध उमतून त्या देवाक आमी सजीव करता तावळ तो सजीव जाता. आमचा देव बहु सत्य आम्हा आकांती पावत आमकां स्टायल की हो देव कारणाक पावता कारणी कस गो नवसा पावता म्हण पूर्ण करी मनोरथ सर्व काळ श्रीराम. जाल्यार आज काल कल जाल्या वा तो कारणाक या ना कल्ले आमकां पावना ताजो उपयोग जायना. आता याचे सत्व गेले प्राप्त होते ते झाले प्राप्त न वचे पालटिले ईश्वराचेनी. धातू पाषाण मृत्तिका चित्रलेप काष्ठ देखा तेथे देव कैचा मूर्खा भ्रांती पडली तुका. हे आपली कल्पना प्राप्ता ऐसी फळे जाणा परी त्या देवाची या खुणा वेगळ्याची. म्हणून हे माया भ्रमणे सृष्टी मिथ्या कोटी गुणे ही सृष्टी दिसता ती कोटी गुणांनी ही नाशिवंत हे लक्षात दवरी. हां जशी स्वप्न निद्दल असतना आमकां 3 अवस्था आसता देहाच्यो मेनली जिवंत असतना कल्ल्यो मुख्य 3 आसता की न्हीद पडटा शांत न्हीद पडटा कल्ले कळना ती एक अवस्था. जाल्यार म्हाका शांत न्हीद पडली हाज उडास जातले कोण तरी आसता. तो हांव तो खरो हांव तें आत्मतत्व ताका कळटा. कडेन न्हिदांत स्वप्न पडटा इतलें खरशें दिसता तें स्वप्न बापरे आमी खुशी जाता ती मस्त पण आमी भिजता ती भिवन खिळचता ती कोणें आमकां खून करूं आयला म्हूण आनी कल हें जाता किंवा कोणाक लग्न जालें म्हूण कोणा मनी वसे ते स्वप्नी दिसे की लग्न जायना तिल्यांक म्हाका लग्न जाता असं म्हूण तें स्वप्न पडटा. जाल्यार तें जागी जावन पळयलें की कांय ना तो हांतुरणारीच पाप तो असले नमुन्याचें. जाल्यार जागृती ही एक मूळ अवस्था आणि ती जन्म येत धरून मर असरी जागृती अवस्था मुख्य असता. सगळो दिवस जागृतींत आमकां घालयता ती आणि नाना नमुन्याचे काम करता ती कर्म करता ती सगळं करता ती वय की न्ही. तरी तें कल्लें तेवय हें सांगता ती तेमे मिथ्याची तें आमकां खर कल्लें दिसता. आमगे देह पयलीं मिथ्य आसो आमगे हे दोळे मिथ्य आसो ती ते नाश जावचे आसो त्या जड देहाने आमी त्या घटने लागीं आमी त्या जागृत अवस्थेंतून आशिल्ल्या लोकां लागीं ती कशी वागता ती तें पळयता ती म्हणून आमकां तें खर दिसता. जाल्यार एखाद कोणें त्या दिसू आमगेल्या कॉलनींत तुजे कोणाले एक पाप बायल म्हगेली फ्रेंड आशिल्ली ती सांगाती आमी वॉक बी घेताली अचानक गेली तर ताका मेळ वचुली ताका विडोवराक. तर तो सांगता काय बाई काय करणार हो कालपर्यंत बरी होती आज बघा फोटोत जाऊन बसली. तशी मिथ्या मिथ्या आहे वय की नाही.
तर म्हणून हे माया भ्रमणे सृष्टी मिथ्या कोटी गुणे वेदशास्त्रे पुराणे ऐसीच बोलती साधू संत मानुभाव त्यांचा ऐसाची अनुभव पंचभूतातीत देव सृष्टी मिथ्या सृष्टीपूर्वी सृष्टी चालता सृष्टी अवघी संहारता शाश्वत देव तत्वता आदि अंती श्रीराम सृष्टीपूर्वी सृष्टी उत्पन्न जाऊच पहिले त्यावेळारी कल्ले आशिले तो शाश्वत देव आशिलो परब्रह्म आशिले सृष्टी उत्पन्न झाली ताजे परिपालन जातस पालन करतल विष्णू असं सगळं जातस बरें कोण चल्ल्या सगळं जाणां खुशी असती तरी के त्या वेळार सुद्दां हो खरो देव असं तो त्या सृष्टींतू अंतर्बाह्य व्याप्तस कडे समजा पाय प्रलय झालो सृष्टी अवघी संवारता तरी सुद्दाही सगळ्यांक संवार जायना पड सुद्दाही तो देव तशी व्हरता ताका कल्ले जायना आदी अंती म्हणजे सृष्टीचे आदी आणि अंती आदी जावो अंती जावो उत्पत्ती जावो लय जावो स्थिती जावो खंयचेय अवस्थेन तूं हो जो शाश्वत देव असो तो तशीच व्हरता त्यामुळे सृष्टी मिथ्या म्हळ्यार फट्टी नाही मिथ्या म्हळ्यार नश्वर ईश्वर नाही जाल्यार सृष्टीक खरेपण कल्ल्याक सत्यशे गोमटाय येता की तांतू चैतन्य खरो देव तांतू अंतर्बाह्य भरला आणि तागल मूळ माया गोमटीची ती तांतू तीन आच्छादित केल्या पुऱ्या सृष्टी तीन नॅचरली निर्माण केल्या त्यावेळी ती गोमटीची तिगल कल्पना शक्ती कसली नमुन्याची ती केल्या म्हणा पण ती गोमटीचीच का न्हय आणि तांतू त्या सृष्टींतू तिन्ने आपणागल जो बामूण असो बामूण म्हळ्यार कोण शिव आणि शक्तीन सगळं केल्लें हां सीत सांगता राम केन्ने कले करना हां अचलम अमलम आनंदमयम सगळें तो कसलें करना पुरें केल्लें तें मयी एव आचरितानी म्हणून तिने हातू सगळं सांगल्या खंयच्यान तूं राम हृदयान तूं स्वता सीतेन सांगल्या तरी सृष्टीपूर्वी सृष्टी चालता सृष्टी अवघी संहारता शाश्वत देव तत्वता आदिअंती ऐसा सर्वांचा निश्चयो यदर्थी नाही संशयो वितरेक आणि अन्वयो कल्पनारूप म्हळ्यार नाना हें फट्टी तें फट्टी म्हणून परब्रह्म घेवचें किंवा सगळें खरें जाल्यार तें पुरें देवान केलेलें देवा तांतू देवाक सगळे कडेन देवाकच पळोवचें कल्पनेन हें एक तत्व तरी आज आमी हांगा एक एक कल्पनेचे पोटी बोलीजे ती अष्टसृष्टी तया सृष्टीची गोष्टी सावधैक अशी 8 नमुने सृष्टी आसत खंय सृष्टीची काणी ते आमी मुखालपंत पळोवया हांगा 50 श्लोक जाल्या ती थंय आमी राबया कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ओम शांती 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 हे विवेचन पुष्प निदर पंथांक आमी म्हळ्यार खरेंच तें अर्पण करपाची आमचें दवरून घेवं न्हय दवरून घेतल्यार ताजेच आमकां बाद जातात तेमी दवरून घेवं श्रोत्यांक वांटलें जाल्लें ताजे वेळ आमगेल अधिकार गेले आमगेल प्रॉपर्टी न्हय ती समर्थांनी घडोवन हाडल्या तांगेल चरणाचेर आमी तें ताजें अर्पण करया तांकां समर्थांगेले श्री रामा चरणाचेर आनी ते तुमच्यान बसल्यान श्रोत्यांत म्हणून श्रोत्यांक नमस्कार करून तुमगेल चरणाचेर हांवें विवेचन पुष्प दवरतां नमस्कार